ही दोन कामां आसा. एक हो पार्ट आसा मायमळा लेकाचो एक पार्ट आसा आनी एक तेवटेन तानिया हॉटेला कडलो तो पार्ट आसा. हे दोनूय जे चॅनल्स आसा ते ओपन करपाचे हे आसा. हो 700 मिटर अरावंड चॅनल ओपन करपाक जाय. 7 मिटर रुंदीचो आसा. आमी पळयलां की पावसान ह्या लास्ट टायम पासून ब्लॉकेज जावना आनी ती ब्लॉकेज ह्याय वर्सा जावची न्ही म्हणून फर्स्ट टायम आमी होय ओपन केला. तो आमी सदांच ओपन करताले म्हणजे लास्ट मोमेंटार थ्रू WRD तो आमी चॅनल ओपन करताले आनी तो करून पसून आमकां कांय प्रॉब्लेम जावनाशिल्लो. ह्या वर्सा आमी होय चॅनल ओपन करता. सो कितलोय व्हडलो पावस आयलो जाल्यार ते क्लियर फ्लो जावचो म्हणून हे दोनूय कामां आसात. हे काम अरावंड 70 लाखाचें आसा आनी ते भायलें काम म्हणजे तानिया हॉटेला कडले तो पार्ट आसा तो अरावंड 1 करोराचो आसा. सो दोनूय ही कामां आज आमी सुरवात करता आनी ही कामां एप्रील एंड पर्यंत सगळी काबार जावन मेन सपोज बेगीन पावस पडलो जाल्यार मेन खंय आमकां हे जालो जाल्यार खंयच त्रास जावचो न्ही आनी वास्को बुडचें न्ही ह्या खातीर हो दोनूय प्रोजेक्ट्स आमी घेतल्या आनी ताजें आज आमी हें केलां इनॉग्रेशन केलां. तुम्ही पळोवं शकता प्री मॉन्सून जे काम आहा पळय ते रायट टायमाचेर स्टार्ट जालेलें. इतल्या वर्सान हांव पळयता प्री मॉन्सूनचे रायट टायमाचेर स्टार्ट करपाचें म्हणजे मंथ ऑफ फेब्रुवारी मार्च आनी हे रायट टायमाचेर फर्स्ट टायम म्हाका दिसता प्री मॉन्सून काम स्टार्ट जालेलें आसा. हांगा मेजर नाला जो आसा पळय हांगा फ्लडींग रिजन आसता पळय तो हो पॉयंट आनी हो पॉयंट आनी प्रायोरिटी आमच्या आमदारान प्रायोरिटीचेर घेतल्या बद्दल हांव तेजें देव बरें करूं म्हणटा. हे समज हांगासलें समज डिसल्टींग जालें जाल्यार फुडें म्हाजी एरिया जी बायणां आसा पळय ते उदीक जे फ्लो येता ते बायणासून येता त्या एरियेक आमकां फ्लडींग जायना हांगा समज क्लीन जालेलें. सो हे फर्स्ट आमकां क्लीन करपाचें म्हाका दिसता खूब तेंपान हें काम चालू जाता. हांव पोतान एकदां आमच्या आमदाराचे चेअरपर्सनाचे देव बरें करूं म्हणटा की हांगा जी फर्स्ट टायम जी डिसल्टींग जाल्या उपरांत म्हणजे प्रायोरिटी दितले बेगीन नाल्यार ऑलमोस्ट पावस पडल्या उपरांत आमी स्टार्ट करताले. सो आतां पावस पडच्या पयलीं आमी प्री मॉन्सून स्टार्ट केलेलें आसा. म्हाका दिसता वास्कोकारांक हेचे फुडें प्रॉब्लम जावचो ना, हेचे फुडें जावंक ना आनी केन्ना जावचोय ना. फक्त एक प्रॉब्लम जातलो तो आमकां पुलीस क्वॉर्टर्सा कडेन तो सुद्दां हांव ते आमदाराचे देव बरें करूं म्हणटा. ती थंयसर तेंची पायपलायन जी ब्लॉक केल्ली HPCL जे उदीक फ्लो डायरेक्ट HPCLसून एक नाला वयतालो तो बंद ब्लॉक केलेलो म्हणून थंय फ्लडींग जाता. ह्या वर्सा ते सुद्दां तेंच्यांनी क्लीन करपाचो ट्राय केलेलो आसा, करपाक चालू आसा. सो म्हाका दिसता वास्कोन फ्लडींग जावचें ना. हांव परत आनी एकदां तेंच्या दोगांची देव बरें करूं म्हणटा. एरिया आसा तो वॉर्ड नंबर 16 म्हाका लागता उरुले मेस्तावडे बेलाबाय त्या थंयसर ऑलरेडी ऑलवेज प्रॉब्लम जातालो पयलीं पूण आतां ही 2-3 वर्सां जालीं फ्लडींग तितलें जायना तितलें. पूण फ्लडींग कारण जाता म्हणल्यार लोकांचे कारण लोक जे बाटल्यो आनी पोतयो उडयता तेच्या मेल खंय तरी लागता आनी तें फ्लडींग जाता. पूण आयज आमदारान एक बरें काम केलें कित्याक ह्या फावटी हो जो ह्या वाटेन आसा तान्याच्या मागीर फाटल्यान आनी मोसंडी कडेन आसा तो डिवायडींग करपाक घातला आसा आनी ते बेगीनूच घातला. 2 म्हयने पयलीं आमी टायम लिमिटाक रावंक ना आनी बाबा पावस लागीं पावतलो आनी करतले म्हणून कित्याक टायम आसा मदीं पासून कितें जायत जाल्यार ते लोक आसले आसता मदींच मशीन घालपाक बी कितें प्रॉब्लम जाल्यार. पूण हांव लोकां कडेन मागता बाबा जेन्ना आमी डिवायडींग सुरू करतात तेंच्यांनी येवन बाबा वाड्या वयल्यानी मातशें खंय येवन पळोवपाचें बाबा एकदां आमी खंय चुकता बाबा खंय जायना जाल्यार मागीर ते लोक म्हणटा ना ह्या वाटेन करूंकूच ना. पूण हांवें लास्ट टायमूय सांगलेलें खंय तर आमी उरुल्यान बीन खंय पावना आनी खंयच्या तर ब्लॉक जाता म्हण तुमी म्हणटा जाल्यार तुमी येवन पळोवपाचें जाल्यार आमी तुमकां मागीर तांकां सांगून तेंय करूं शकता. पूण बरी गजाल आसा कितें ह्या फावटी आमी बेगीन सुरू केलें 2 म्हयने अगोदरूच सुरू केलें आनी ह्या फावटी तरी जावचें ना कित्याक गोंयान असो पावस पडटा कित्याक फ्लडींगाची एकदां जातात खंय ना खंय प्रॉब्लम जातात. कित्याक म्हणटा तुका जेन्ना बायणासून येता लोड तो लोड हांगा मेरेन येता आनी खंय तरी ब्लॉक जाता म्हण तें फ्लडींग जावप. पूण बरें काम जालें कित्याक बेगीन स्टार्ट जालें इतलेंच म्हणटा देव बरें करूं.